काव्यानोवे गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीनामी हसियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजायकी विचित महिमा ताची करताम कावेस्मी पृथ्वी दिनवासना ताची वडविकाय रचनावा करता ताची बोलबोनकाय काव्यानोवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी हसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. ख्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयण्यानो ये कुटुंब जावन या देव टेंपलांत या मिसाच्या बलिदानाक आमी सगळीं हांगासर हजर जाल्या. आज ऑगस्टाची 29 तारीख पवित्र सभा भगवंतू स्नानदतार जुवाव आचे मोरणाची मार्तीरपणाचे स्मरण आज आचरण करता. भगव जुवाव बावतिस्त आरण्यांत मागण्याची प्राजिताची जिणी जियेलो ताच्या फाटला उदरांक सतानितीची आणि पाप रडण्याचे जिवीत जिवंक ताणें उलो दिलो. तो केवळ सादे लोकांक मात्र न्ही बघा रायाक या व्हडल्या व्हडल्या मनशांक ताणें तांचें पातक ताणें खंडन केलें. बरी जिणी जीव ताणें आपोवणें दिलें तांकां उलो दिलो. रायाक ताणें ताचें पातक खंडन केलें आनी जिवीत बरें जिवीत जीवंक आपोवणें दिल्ल्या खातीर राय ताच्या रागान पेटलो आनी ताका धरलो आनी बंदींत घालो. आनी अशें बंदींत गेले उपरांत हेरोदियास रायाच्या रागाक लागून तुजे हगे तिरसुच्या खातीर ताणें एका मार्तीरपणाचें मरण मरोजय पडलें. आज ताजो आमी उगडास करता. हांव आपलें सगळें जिवीत देवा खातीर भेटोवन दिलो मार्तीर भगवंत जुवाव बावतिस्त आज अमर जाला. देवा मुखार तो आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो आज ताच्या मरणाचें स्मरण आमी करता आसतना पवित्र सभा म्हाका आनी तुका एक आपोवणें दिता. आमी हर एकलीं बावतिस्मा मारिपात प्रवादपणाचे देणे आमकां फावो जाला आनी अशें आमचें जिवीत देवाक मानवत आसलें तशेंच लोकांक एक आदर्श कशें आमी जिवंक आसा. पूण जायते फावटी आमी हांगासर सुकोवन पडल्या. एक घडीभर आमच्या पथकाचे उगडास आमी करया. देवा लागच्यान आमच्या भाव म्हणजे बक्षांनी मागया आनी मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमकांच आमी आयतीं करया. आमची पातकां आमी वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सोर्गदार देवाक आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून कोणान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां सांगवार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्त्र देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकळूत करून आमची पथकां बुगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. सोम्या काकूत कर काकूत कर. सोम्या काकूत कर काकूत कर. ख्रिस्ता काकूत कर काकूत कर. ख्रिस्ता काकूत कर काकूत कर. सोम्या काकूत कर काकूत कर. सोम्या काकूत कर काकूत कर. प्रार्थुया.
देवा आमच्या बापा, तुझे कुशे परमणे स्नान थर बगिवो जुवाव जल्माण तसे मरणान तुझ्या पुता फुडें येवन गेलो. जसे सताक आनी निती गवाय दिवचे पसोत ताणे आपलो जीव दिलो, तशें आमी तुजे शिकवणे खातीर झुजोंक तुज्या पवित्र आत्मेच्या दैरान आमकां बर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणा जियेत आनी राजवडकी चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान जेरेमियाक म्हळें, पूण तूं तुजें कमर बांद, उठ आनी हांव फरमायता तें सगळें तांकां सांग. तांचे मुखार कांपा नाका, ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो. तुवें सगळ्या देशा विरोध, जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरोध, ताच्या याजकां आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक घट शहर, एक लोंकडाचो खांबो, एक काश्याची वणत करतलो. ती सगळीं तुजे विरोध झुजतलीं, पूण केदींच तुजेर जैत व्हरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मुझे वोंड तुजी नितीवंतपण गाजयतलें. मुझे वोंड तुझे नितीवंतपण गाजयतले. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला, म्हाका केदींच फटवून पडोंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुन्सिबीदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. मुझे वोंड तुझे नितीवंतपण गाजयतले. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें कडप, म्हजें भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजो जीव वाटोवंक कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें कडप आनी कोटें न्हयवे. देवा, म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. मुझे वोंड तुझे नितीवंतपण गाजयतले. तूं धन्या म्हजो एकच बरवसो, म्हजे तरणे प्रायेर तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मा तावन तुजेर हांव तेंकून रावलां, म्हजे आवयचे कुशीन तावन तुंच म्हजो सलयनार. मुझे वोंड तुझे नितीवंतपण गाजयतले. मुझे वोंड तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजी सडवणेची कृत्यां दीसभर गाजयत आसतलें. देवा, म्हजे भुरगे प्रायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय, आनी हांव आजून पर्यान तुजी महत्कार्यां वर्णीत आसा. मुझे वोंड तुझे नितीवंतपण गाजयतले. हालेलुया, 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 हालेलुया. निती पासत दगदनी भोगतात ते कितले बागी, सर्गींचे राज तांचे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगवान मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका येसुम्या. हेरोदोनीस जड धाडून जुवांक दरयलो
आनी कैदी करून ताका बंदीन घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियसाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो, पूण तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांव ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुवांवचेर द्वेश दवरनासली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुवांव एक नित्यवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेलो आनी ताका आपाय गरण अशें राखतालो. सबार फावटी जुवांवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगताले, तरी पूण ताका तो खुशेन आयकतालो. क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिल्यांतल्या व्हड कुळवरांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणासलां जेवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सोयऱ्यांक ती भोव चड मानवली. तो वळू रायान त्या चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्माण सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागसी, म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटोच मागसी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार चली भायर सरून गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान दोतोर जुवांवचें सीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एक तपकांत स्नान दोतोर जुवांवचें सीस दिजय म्हणून राया लागीं माग लागली. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपलें गेल्ल्या सोपुताक लागून आनी आपल्या सोयऱ्यान हुजीर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें कुशी व्हेली ना. देखून तक्षणच ताणें एक पाऱ्याघराक जुवांवचें सीस हाडे जाय म्हणून फर्माण दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचें सीस कापलें आनी तें एक तपकांत घालून चलयेक हाडून दिलें. चलयेन तें व्हरून आपल्या आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांवचें सीस आयलें आनी ताणें ताची कूड व्हरून निकेपिली. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आयची वाचपां आमी आयकली आनी हेजी दोनी वाचपांनी दोगा प्रवादींचें जिवीत तांचें कशें जावन आसलें, कितलें कश्टांचें जावन आसलें म्हणले अशीं आमकां आयकूंक मेळ्ळें. प्रत्येकाच्या शुभ वर्तमानाच्या वाचपांत आमी आयकल्या भशेन जुवांव बावतिस्त कसलें जिवीत जियेलो आनी ताच्यो निमाण्यो घडयो कसल्यो जावन आसल्यो हाचे वयर सविस्तार रितीन आमकां आयकूंक मेळ्ळां. जुवांव बावतिस्त म्हणटा आसतना म्हाका एका भाग्यवंताचो उगडास येता. 4थ्या शेंकड्यान तो जियेल्लो जुवांव क्रिजोस्ताम म्हणून. जुवांव क्रिजोस्ताम एक व्हडलो भाग्यवंतो जावन आसलो. भोव कश्टी जिवीत तो जियेल्लो. मातृणी जायत्या लोकांक खऱ्या वाटेन सोलोवंक ताणें मस्त कुमोग केल्ली. तो कॉन्स्टंटिनोपलाचो बिस्प जावन आसलो. जायते सुदारण पळय सभेन ताणें हाडिल्ले. इतले मात्र न्ही, लोकांक खऱ्या वाटेन खरोजीचो फाटलाव करूंक तो सदांच लोकांक शिकोवन दिवन आसलो, उमेद दिवन आसलो. त्या काळार कॉन्स्टंटिनोपलांत आर्किदेवस म्हणलो चक्रवर्ती आपल्या आडाळतीन चलोवन आसलो आनी ताची बायल जावन आसली एवदोक्सिया. ही एवदोक्सिया बरें जिवीत जियेनासली. क्रिस्ती जिवीत जावन आसलें. ती वायट जिवीत जियेताली, संवसारी जिवीत जियेताली आनी तो वळू जुवांव क्रिजोस्तामान तिचें जिवीत खंडन केलें. तिचें वायट जिवीत सोडूंक ताणें उलो दिलो. बरें जिवीत जियोंक ताणें तिका आपोवणें दिलें. आनी आयकली राणी रागान पेटली आनी जुवांव क्रिजोस्तामाक तिणें धरयलो, कैद केलो आनी ताका मस्त कश्टिलें. उपाशीं ताका गेलो. पिवंक ताणें उदक दिलें ना, पोटाक ताणें खाण दिलें ना. आनी एक दीस ताका जिवेशी मारो म्हूण ताका दोरयांनी बांदून ओडून व्हरता आसतना बुकेन आनी ताणें वळोवन ताणें प्राण सोडलो. मागीर जुवांव बावतिस्त, तांत जुवांव बावतिस्त आज आमी वांजला आयकल्या प्रमाणे कितलें कश्टांचें जिवीत तो जियेलो आनी निमाणे एका राणयेच्या रागाक हग्याक लागून ताणें प्राण सोडी जंय पडलो. तशेंच जॉन क्रिजोस्तामाचें जिवीत तशेंच जावंक पावलें. एका राणयेच्या हग्याक रागाक लागून ताणें आपलोसो प्राण सोडलो. ओय मोगाच्या भावा भयण्यांनो,
आयचे शुभ वर्तमान आमी आयकलें जुवां बावतीस कितले कश्टाचे जिवीत जो जियेलो एक दुका बरीत दुरंत एका दुरांताक तो वळख जालो कित्याक तो सत उलयलो नीत ताणें उखलून धरलें वायट ताणें खंडण केलें आनी ह्या खातीर ताणें आपणाचे रगत सुवाराजे फोडलें जो बावतिस्ता विशीं उलोवचें तर जाल्यार जायत्यो संगती आसात पूण आज तुमचे मुखार केवळ 2 या 3 संगती दवरूंक हांव खुशी व्हरता पयले सुवातेर जुवांव बावतिस्तेक दैरादीक भावाजेले प्रसंगदार पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताणें लोकांक मात्र न्ही रायाकय ताणें खरी जिवीत जिवंक ताणें आपोवणें दिलें वायट केल्या लोकांक ताणें खंडण केलें अनितीचें आनी प्रदुवराचें जिवीत जियेतल्या रायाक ताणें खंडण केलें आनी अशें राय ताचे रागार जालो आनी ताणें ताका कश्टिलो म्हणून वय कितें वायट आसा तें दाखोवन दिवन तो फाटीं सोरोवना एका प्रवादीचें जिवीत कतेक दाळे जावन आसा खंडण करचें वायट असलें खंडण करचें बरें असलें उखलून धरचें आनी हें जिवीत तो बऱ्या भशेन तो जियेलो दुसरें जावन आसा बागेवन जुवां बावतिस्तेक व्हरतो मार्तीर जोर्दान न्हंय पलतडी पाप रडणें ह्या पाप रडोवंक लोकांक ताणें उलो दिलो पाप रडोवन तशें आयिल्ल्या लोकांक ताणें बावतिस्म दिलो आनी थंयसर आसतना ताची दिल्ली शिकोवण इतली कठीण ताची शिकोवण जावन आसली की जायतो लोकांनी जिवीत बदलिलें आनी ताणें रायाकी अशें आपोवणें दिलें आनी हें राणी हेरोदियासाक सोंसूंक जावना कित्याक ती वायटाची जिवीत ती जिवून आसली परत्यान तिणें जुवांचें उतर आयकत आसतना ती रागार जाली ताका धरयलो आनी एक खालतो बळो सतानितीचो प्रवादी एका मनशाच्या रागा लागून बली जालो संवसारान ताका नेगार केलें म्हूण लोकांक चिंतलें आसतलें पूण देवान ताका नेगार करूं ना देखून आजून उगडास आमी करता ताका आमी शाबासकी पाठयता तिसऱ्या सुवातेर बागेन जुवां बावतिस्त एक सोम्याक वाट तयार करूंक आयिल्लो प्रवादी आपल्या निमाणे स्वास सोडटा पर्यंत देवा खातीर वावरचे मनीस ते जावन आसात आनी हांगासर एक प्रवादी जुवां बावतिस्त ताणें सोम्याक एक खरी वाट तयार केली देवान ताका विसरून काडलो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जायते प्रवादी आयले हर एका प्रवादीक तांचें सुमळें मिसांव आसलें आनी ते मिसांव ते पुर्ते करूंक प्रयत्न करताले आपलो जीव दिवंक पर्यंत ते तयार आसले आनी हांगासर आनी एक प्रवादी सोम्या खातीर ताणें वाट तयार केली जायत्या लोकांक ताणें तयार केलें जायते जाण ताचें शीश जावंक पावले आनी ताच्या मरणा नंतर सोम्याच्या पाटलावतेकर फुडें गेले वय मोगाच्या भावा भयण्यांनो एक व्हरतो भाग्यवंतो व्हरतो सांत पवित्र सभेंत आज आमी ताका मान करता आज ताचें फेस्त करता आसतना पवित्र सभा म्हाका आनी तुका आपोवणें दिता बावतिस्म वरवीं आमी हर एकल्याक प्रवादी जावन आसा आमकां हर एकल्याक हें देणें मेळ्ळां पूण आमच्या जिवितांत कितल्या मापान आमी तें वापरता म्हणलें प्रश्न जायते फावटी हांव म्हाका देव सोमेस्तांक म्हणलें आमचें धोरण जावन आसा हांवें बरो आसल्यार पुरो हांवें बागेवं जाल्यार पुरो हेरांनी वायट जियेतना या वायट करता आसतना आमी ताका सांगूंक फाटीं सरता आमकां बेन दिसता या आमी पयस येता पूण जुवां बावतेन तशें करूंक ना देवाचें आपण कितें आपणाक मेळ्ळें तें संपूर्ण रितीन तो जियेलो आनी आज हेंच आपोवणें जियोवंक म्हाका आनी तुका पवित्र सभा आपोवणें दिता आमच्या जिविताचें आमी नदर मारया जायते फावटी बरें करूंक सतनीत उखून धरूंक आमकां अवकाश आसले पूण आमी मस्तपटी फाटीं सरल्या वाचतल्या पूण आज ह्या भगवंताचें जिवीत आमी पळोवया आनी आमच्या जिवितांत ताचेच भशेन जियोवंक जाय आसली कृपा आनी बळ हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो हुंडोवानी वायनान वेदिशी आयल्या दिनवाशी काळजान त्यो तुका अर्पिता आमकां सामी तुका काणीक जावन दिता स्वादीक मोगान तुज्या जियेव काशेता स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदविदा देव बापाक म्हणटा तसलें जावन वागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा अरण्यांत आपलो थाळो उबारून तुजो नीट मारोग जुवावून लोकांक शिकयलो आनी वीरदरान आपलो जीव दिवन तोस मारोग रक्तान ताणें खुणायलो. आमी तुका भेटोवंक आयल्या त्या तुज्या पुताच्या रक्ता बराबर जुवांचें रगत तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गान आमी सदांच चलोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सस्नच्या देवा सोर खरे आनी सोर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुशवांत आसतनाच स्नान दोतोरा जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्माक आयिल्ल्या सोर मनशां प्रास व्हरतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जैत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सडोंदराक जल्मोवच्या आदींच वळखून आपल्या आवयच्या कुशवांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या शेडयेक आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानच दाखोवन दिलो. जोर्दान न्हंयच्या उदकांत ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमच्या भुमींतलें सर्गींच्या जिविताची जर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विश्वासी आनी मोर घालून आपल्या रक्ताची मरणाक लेगून उजवाडान ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वेर तुका वाखाणू निरंतरी तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी करताव. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उन सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खरडाचें हें रगत फातकंचें बक्षांनी मेळच्याक तुमची पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ता सोगूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो निपणो जिवांतपणाचो आमी भक्तीन उडास करताव आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सोडूनची खाल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुडरग सवतलामा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यो एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या जेकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांत पुनसो बरोवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर.
तांकां दिश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे परजोळेत मुखामोळ पळयो फुबो कर आनी आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां अंकवार देवाची माया सांगती भगेवन जुजे तिचो पोती भगवंत दमदूत भगवंत जुवां बावतेस्त आनी सोर काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोरी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून जेजू ख्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी दीर्घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी खुशी स्वीकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुचलेल्या बक्षितां तशें आमची बदकां वगोस आनी आमकां थाले पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे वेने बरवोशन अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळती सरपतकांत सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हणून आज आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे ऋणे पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट तुगेल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तूं जी येता राजवटकी चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. माय मगज गुट जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतात ताचे जेवणाक हे मेजाबंदी हजार आसां ती आमी समेस्त सुभागी. समयाक तुजे भितरेच्या म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळजांत आसच्या स्वादीक जेजू तुका वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हसून दिता. सोमी देव मुजो सडवणदार मोजो आयलाय मोजे घरी जावं सैरो. पातकी हांव तरी हिस जालाय मोजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो. काळजांत आसच्या स्वादीक जेजू तुका वंदिता.
पणी तुका जेजू हरसून नरकां दिता. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बाप्पा, बग्यो जुवांव सर्गींच्या जिवितात जल्मलो तो दीस संभ्रमून ताणें दाखोवन दिल्या आमच्या सोडवंदराक उंड्या दाखोवण्याच्या रुपान आमी घेतला. ह्या सोडवंदरा बाबरतान दिसान दीस अदीक वळखूंक ताच्या जिवान दिसान दीस अदीक जियोंक आमी मरा पर्यंत ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर पोदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसुन्यांत क्रिस्ताचे मोगन आणि शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिनीचे नोवेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वळखतांव. आपणाकच चरण दसी म्हूण लेखल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान कुसारून पळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार बटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शेरोस्तीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादी दाखवले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे परी वळे माये कत्नातल्या आंकवारी. कार्मेलाच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुत्रा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार रडपातकेर आनी फिर बरोवशान तुजे सशी आमी येतांव आनी आमचे सोर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरतांव. एक घडी भोर आमची मागणी आनी ते सभा कार्मेल माये मारिफात सर्गींचे बापा भेटोवन दिवया. ताजो आदार आनी कृपा आमचेर मागून घेवया. उगडास कर ये बो दयाळी अंकवारी मोरये. तुझ्या आश्रयाक दवरलो, तुजो आदार मागुरलो, तुजी मध्यस्थी सोदुरलो. कोण कोणी कुमक नासतना गेलो म्हूण केदीस कोणेच आयकूंक ना. ये पातयेर दोन कान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ये अंकारीचे अंकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये, म्हजी मागणी त्रासार करिनाका. पूण तुजे काकुळटीर म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले सम तुझे संगता स्त्रियें तो तू सुदेव वन सुदेवी फॉर तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मर्यादा वचमया पाप्यां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणये विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरोले सम तुझे संगता स्त्रियें तो तू सुदेव वन सुदेवी फॉर तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मर्यादा वचमया पाप्यां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणये विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरोले सम तुझे संगता स्त्रियें तो तू सुदेव वन सुदेवी फॉर तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मर्यादा वचमया पाप्यां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणये विनंती कर. प्रार्थुया. ये भगवंती मोरये कार्मेल राणये, आमच्या वयसून जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागून धाडिल्ल्या स्वरूपकाराक अर्गां दिताव. वडा पातळीन तुजी बेजतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सोर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या हाताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Carmel dongra sobce saibini azam somantuka magni amchi घेऊन वर्ग सर्गा जोडून दी आशीर्वादा.
जिये पर्व सरतना तो दप्तन पडताना ये आमच्या दारा कणबेजाराय दोस्ताना उर्बाची निवताना जेजू दयेन सांगे कुता कुशीताची करूंक दियादा Carmel dogra soce sai bini azam somatuka Magnia cingim vorge serga zundi ashirvada Mogar putra sove anquarmri ashirvadi vamka Paghem Gostaचे कृपेने वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानातले पापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन